We like to thank Baba Kerkar for showing us to do the way to work in this village. He was a senior member of us and very helpful to all the people, not only Saipan, but to Kandalim also. He was always there, and his dream of doing this was not completed before. So his Mrs. Lalita approached the panchayat and asked us to do this work which was pending. And we came forward, went to Michael Lobo, and he said, no, it has to be done in this year itself, before the Ganesh, but the retaining wall was completed. The beautification was not done due to some reasons, but it is completed today. Thank you, sir. I'd like to thank Michael Lobo again for doing all the development in our village of Kamdoli. Thank you. सायपे हे गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म ब्युटिफिकेशन इनॉग्रेट करतना आणि उगडास येता म्हाका आमचो इश्ट बाबा केरकार हो आमच्या मदेकात आयज ना पूण तेजो उगडास आख्ख्या कांदोली विलेजीक सदांच आसतलो. तेणे खूबशी बरी कामां ह्या विलेजीन केली. रायट फ्रॉम तोमाजीन कार्दोस टायम आमचो एक्स MLA आग्नेल फेर्नांदीस सगळ्या वांगडा काम केलं ताणें. म्हाजे वांगडा बरें काम केलां. आमकां निवडून हाडपाकूय तो खूब वावुरला. आनी खऱ्यांनीच ह्या मनशाक तर खऱ्यांनीच आमी कायमचो उगडास तेजो दवरतले जाल्यार ह्या वाड्याचेर एक बाब ब्लेजान आनी आख्खे पंचायतीन तेचे रोडाचें नांव घालपाक जाय. हे आमी तोमाजीन कार्दोजाक ह्या संवसारान आसतना तेजे कांदोलीन तेजो उगडास केलो आमी आनी तेजें नांव रोडाक घातलेलें आहा. तशेंच बाबा केरकार ह्या वाड्याचेर तुमी आयडेंटिफाय करा. सगळ्या लोकांनी आयडेंटिफाय करचें बाब ब्लेजाक दाखोवचो खंयचो रोड तो आनी त्या रोडाचे ह्या 8 दिसां भितर जाता जाल्यार तुमी हें काम करा. 8 दिसां भितर कित्याक जे योगदान तेणें केलें कित्याक एक दीस असो नासलो की तो आमच्या घरा लागीं पावोंक ना. एक संडे सोडून सदांच येतालो आनी आपलें काम केन्नाच घेवन येवंक ना. आयज पासून म्हणजे तो ह्या संवसारान आसतना आपलें काम घेवन येवंक ना. वेगवेगळी कामां कांदोलीची आपल्याच वाड्याची न्हू दुसऱ्या वाड्यांची. जो तर हो रोड बरो आयज हॉटमिक्स जाला मेन रोड डबल कोट हॉटमिक्स तेका सांगलो मातशें पासियेंसकार 2 कोट घालया 1 कोटान जावचें ना तेका. ते काम तेणें कंप्लीट केले. वेरियस रोड जे भितरले इनकम्प्लीट आसले ह्या वाड्यात ते कंप्लीट करून घेतले. आनी म्हाका दिसता असल्या मनशाक खरो मान आमी दिवपाकूच जाव. आनी हो मान म्हणटा पळय तो नेमिंग ऑफ अ रोड आफ्टर हिम. आनी हे काम बाब ब्लेज आनी तेजी टीम हिंगासर आहा पंचायतीची ही सगळी करतली म्हणून म्हाका आशा आहा. आनी हांव खऱ्यांनीच हें काम ब्लेजाक हांवें आतांच सांगलां आनी परतून आनी एकदां सांगता हांव तेका 8 दिसां भितर हें काम जावपाक जाय.